नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। हरमल दर्यादेग वाठारांत अमर बांदेकराचो खून केल्या प्रकरणांत मांद्रे पुलिशेन आनीक दोगा दुबावितांक केली अटक। ह्या प्रकरणांत दोगांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेरात जाले स्पश्ट। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंताची पणजेच्या पुलीस मुख्यालयात बदली। आयपीएस टिकम सिंग वर्माकडेन अधीक्षक पदाचो ताबो। गवळे मठाचे स्वाम्याआड जमीन गैरव्यवहार एफआयआर प्रकरणाचेर देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांची जाली खासा बसका, मात बसका थारली अनिर्णित। ब्रेक फेल जाल्ल्यान एका प्रवाशी बसीन दोनापावला जेटीच्या गेटीक दिलो धपको, सुदैवान एकलो वाटावलो। काजरेघाट कुमठळ सत्तरी वाठारांत भोवणेक आयिल्ले कडेन न्हंयत बुडून राजस्थानाच्या तरणाट्याक मरण। सोदा उपरांत उजो पालपी दळाक सापडली कूड। गांवचे प्रस्न पयलीं सोडयात, उपरांतूच मायनिंग करात सुरू। मुळगांवां जाल्ल्या बसकेत मुळगांवच्या लोकांची शिटकावणी। आता पळयात खबरो विस्तारान। हरमल दर्यादेग वाठारांत अमर बांदेकर ह्या तरणाट्याचो खून केल्ल्या प्रकरणांत मांद्रे पुलिशेन आनीक दोगा दुबावितांक अटक केल्या। सी लॉज बीच शेकांत काम करपी हिमाचल प्रदेशाचे ललित ठाकूर आनी विभीषण कुमार ह्या दोगूय दुबावितांक अटक केल्या। अमराचेर हल्लो करपाक ह्या दोगांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेरांतल्यान स्पश्ट जाल्ल्याचे पुलिशे कडल्यान कळटा। ह्यान पयलीं पुलिशेन दुबावित आरोपी सुरेंद्र कुमार हाका अटक केल्ली। फुडलो तपास सुरू आसा। हरमल वाठारात प्रजासत्ताक दिनाच्या निमतान सगळीकडे आमचो देशभरात प्रजासत्ताक दिन साजरो जातालो आणि सांजेच्या 7:30 वरांचेर हरमलचो एक थळावो नागरीक अमर बानेकार हो चलान वयतालो आणि त्या वाठारान जी सेका आहात गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान तांकां परमिशनां दिली ती सेका घातलेली, रेस्टॉरंटां घातलेली आणि तांकां लिमीट आसता की सेका खातीच्या समोर मुखार 15 मिटरच्या अंतरा भितर ज्यो खाटी आसतले किंवा जे खुर्च्यो आसतले तांची सोय करची। पूण कांय सेक वेवसायीक कितें करता की दर्याच्या देगेर जे उदक येता त्या उदका मेरेन लाकडी पलंग घालतात, खुर्च्यो घालतात, टेबलां घालतात आणि मागीर जे आमचे टुरिस्ट असतात किंवा थळावे लोक असतात ते चलपाक तांकां बरो त्रास जाता। त्याच भशेन 26 जानेवारी सांजे अमर बानेकर हो आपूण चलान वयतालो, ताका थंय एक खुर्ची आपटली, ताणें खुर्ची काडली आनी सायडीन उडयली। त्या उपरांत ते जे सेक वेवसायिकाचे जे कर्मचारी आशिल्ले तातूंत ललित ठाकूर, विभीषण कुमार, सुरेंद्र कुमार हे सगळे हिमाचल प्रदेशचे वर्कर आशिल्ले। त्या वर्करांनी अमर बानेकाराक मरासर मारलो। तो आपलो जीव वाटोवपा खातीर मुखार धांवतालो आणि थंयच पडलो तो आणि थंयच मेलो आणि हाची दखल मांद्रे पोलिसांनी घेतली आणि गुन्होय नोंद केलो। तांकां अटक केले। जे लायसन सेक वेवसायिकाचे आशिल्ले ते थळाव्या नागरिकाच्या नांवार आशिल्ले, पूण ते सेक चलोवपाक भायल्या बिगर गोमंतकीय वेवसायीक दिला। हे कायद्यान बसना, ताचेर केन्ना कारवाय जातली अशें लोकांचे म्हणणे आसा। मांद्रे पोलिसांनी 3 जाणांक अरेस्ट करपाची घटना घडलेली आसा। त्याच भशेन ज्या अमर बानेकाराचो खून जाला तेका नुकसाण भरपाई केन्ना मेळटली, त्या कुटुंबाक न्याय केन्ना मेळटलो अशे अनेक आणि जायते प्रश्न तयार आसात। मोरजे म्हणा, आशव्या, मांद्रे, हरमल ह्या वाठारांत जर गेले जाल्यार जायत्या वाठारांत व्हडा प्रमाणात लाकडी पलंग, खुर्च्यांचो अतिक्रमण असतात। हाचेर पर्यटन खाते कित्याक एक्शन घेनात हाची चौकशी सरकारान करची आणि पर्यटन खात्यानूय हाची गंभीर दखल घेवन जे अधिकारी ह्या अशा गुन्यांवान सामील जाता तांचेरूय एक्शन घेवपाक जाय। आणि अमर बानेकर ह्या युवकाक मरण आयिल्ले त्या
कुटुंबाक न्याय दिवपा खातीर सरकारान यत्न करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर। गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकारान हरमल दर्यादेग वाठारांत अमर बांदेकर ह्या तरणाट्याचो खून जाल्ल्या प्रकरणाचेर तिडक उक्तायल्या। पर्यटन खातें जांकां शेक चलोवपाक दितात मात कांय गोंयकार भायल्यांक शेक चलोवपाक दिता आनी ताका लागून असली प्रकरणां वाडल्यात अशें पाटकारान सांगलें। सरकार तशेंच पर्यटन खात्याचेर पाटकारान फोग काडलो। आज आमी मांद्रे पुलीस स्टेशन हांगा पियाक मेळपाक आयिल्ले। काल सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें की मांद्रेच्या गांवांत एक गोंयकार जो सांजचो पासयेक समुद्राचेर गेल्लो आनी थंय हे काही भायले लोक जे हांगा कामाक येतात शेकाचेर काम करपाक तांच्या भितर थंय भासाभास जाली आनी त्या लोकांनी ताका थंय मारलो। आमी आतां आयिल्ले इन्क्वायरी करपाक जे लोकांचेर एटेम्प्ट टू मर्डर जाले। जे टुरिजम हांगा शेक जी दितात गोंयकारांक पळय जे टुरिजम डिपार्टमेंट जे शेक चलोवपाक दितात ते गोंयकार थोडे काडटात आनी चलोवपाक भायल्या लोकांक दितात। टुरिजम डिपार्टमेंटाचो म्हाका दिसता ह्या केसीन टोटल फेलियर आसा। जर तर टुरिजम डिपार्टमेंटाक जर तर ते सबलेट केला म्हणून जर कळिल्लें तेन्ना ते टर्मिनेट जावपा आशिल्ले। कशें हांगा इनलिगली हे सबलेट क्लॉजूच ना दिसता म्हाका। आसा सबलेट क्लॉज टुरिजम शेका भितर हे दिले कशें? म्हाका दिसता ह्या मंत्र्याचेरूय एफआयआर जावपाक जाय। प्रत्येक गोंयकारान आज दोळे उगडपाची गरज आसा। घटना अशी की तो समुद्राचेर पासयेक गेल्लो सांजचे इवनिंग वॉकाक आनी ताणें थंय इलिगलिटी पळयली। कितें की ताणें बेड आसा ते हाडून बिचाचेर घातिल्ले। ते ताणें ताका थंय विचारलें म्हणून ते कॉफू जावन स्टार्ट जालें। म्हणल्यार खंय तरी हांगा इलिगलिटीक लागून हो वाद जालो आनी हो म्हाका दिसता जे हांव उलयतां ते प्रत्येक गोंयकार समजतलो। आज रस्त्यार हे जे भायले टुरिस्ट येतात किंवा भायले लोक जे येतात रस्त्यार सुद्दां तांकां सारके ते चलयनात, थंय सुद्दां कन्फ्यूज जाता। सो म्हाका दिसता हाका कारणीभूत हे सरकार, टुरिजम डिपार्टमेंट आनी होम डिपार्टमेंट। म्हाका दिसता दिस इज अ फेलियर जातून त्या आमच्या भावाचो आज जीव गेला। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हिच्या पणजेच्या पुलीस मुख्यालयात बदली जाल्या। तशेंच IPS अधिकारी टिकम सिंग वर्मा हाका दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक पदाचो ताबो दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। आयची दिसाची एक महत्वाची बातमी म्हणल्यार साऊथ गोवाची जी SP आसा सुनीता सावंत तिची ट्रान्सफर जावन ती पणजे हेडक्वॉर्टरान पावलेली आसा। तुम्ही जाणा आसतले की फाटले दिसांनी साऊथ गोवान कशे मॉलेस्टेशन केसीस आमकां पळोवपाक मेळिल्ल्यो, मागीर त्याच बरोबर फ्रॉड केसीस ह्यो केसीस पळोवपाक मेळिल्ल्यो। ह्याच फाटभुंयेचेर खंय तरी सुनीता सावंत जी साऊथ गोवाची SP आसा तिका एक वेळार CMान एक रिकॉग्नायझेशन अवॉर्ड सुद्दां दिल्लो, पूण तिका आतां साऊथ गोवाची जी SP आसा तिका पणजे हेडक्वॉर्टरान तिची ट्रान्सफर जाल्ली आसा। सो हे पळोवन खंय तरी असो प्रश्न येता की जे फाटले दिसांनी जे काही गजाली घडलेल्यो ते गजालींक लागून साऊथ गोवाची SP ट्रान्सफर केली काय कितें। आनी त्याच बरोबर जो ANC एंटी नार्कोटिक सेलाचो जो SP आशिल्लो तिकम सिंग वर्मा हेजी ट्रान्सफर साऊथ गोवाचो SP म्हणून जाल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल बरोबर हांव गौरेश गांवकर। कवळे मठाचे स्वामी शिवानंद सरस्वती हांचे आड जमीन वेव्हाराच्या प्रकरणात नोंद जाल्ले FIRचे संबंधी सोमाराक खास बसका जाली। मठाकडेन संबंधित देवस्थानांचे पदाधिकाऱ्यांची ही बैठक खंयच्या निर्णया विणे सोंपली। कवळे मठाकडेन संलग्न आशिल्ले देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमाराक खासा बसका जाली। बसकेचो एजेंडा आशिल्लो तो म्हळ्यार कवळे मठाचे स्वामी शिवानंद सरस्वती हांचे आड जमीन वेव्हार प्रकरणात नोंद जाल्ली FIR। हे बसकेत हे विशयावयल्यान बरीच खडाजंगी जाली। बसकेत सहभागी सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण देवस्थानांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वाम्याची बाजू उखलून धरतना हे प्रकरणाची कागाळ करपी फामाद न्यूरोसर्जन दोतोर रामाणी हांचे आड सूर घेतलो। बसकेत सहभागी जाल्ल्यांनी बसकेत जाल्ले चर्चेविशीं उलोवपाक मात न्हयकार दिलो। किती झालं मीटिंग सुटावो जालो कन्फ्युजन काय ना सर किती झालं मीटिंग चालू आसा किती झालं चल्ला अजून डिसिजन जावना डिसिजन जावपा आसा।
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोमारा प्रवाशी बशीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान दोनापावला जेटीच्या गेटीक बसीन धपको दिलो. सकाळी 7 सुमार हो अपघात घडलो. जेटीर कोणूच नाशिल्ल्या कारणान मोठो अनर्थ टळ्ळो. पळयात पुराय बातमी. सोमारा दोनापावला जेटीचेर एका प्रवासी बशीक अपघात जालो. बशीचे ब्रेक फेल जाल्ल्यान हो अपघात जालो. दोनापावला सर्कला कडल्यान नेटान आयिल्ली बस जेटीची गेट तोडून फुडें गेली. बस नेटान येता ती पळोवन गेटीर आशिल्लो सुरक्षा रक्षक कुशीक गेलो म्हूण साल्वार जालो. सकाळ फुडें जेटीर कोणूच नाशिल्लो, ताका लागून व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. ना जाल्यार व्हडली दुर्घटना जावपाची. आमी आसा दोनापावल जेटीचेर आनी हांगासर सकाळी एक बारीकशी अपघात घडलेलो आसा. तो म्हटल्यार एक प्रायवेट बस, पॅसेंजर बस जी पणजे दोनापावल ट्रॅव्हल करता, ती बस हांगासर सकयल टर्न मारपाक येताली. हरशीं दर दिसा ज्यो ट्रॅव्हल बसीज आसतात त्यो सकयल येवन टर्न मारतात आणि परत आपल्या स्पॉटार रावतात. त्याच प्रमाणे आयज सकाळी प्रवासी बस जी आसली, पॅसेंजर बस, ती सकयल येयल्ली, टर्न मारपाक ती सच्च्या प्रमाणे येयल्ली. पूण सकयल पावता पावता तो ब्रेक फेल जालो आणि ती बस जी आसा ती डायरेक्ट येवन खांब्यार धडकली आणि इलेक्ट्रिसिटी पोल मोडून ती फुडें येवन ह्या जेटीची गेट जी आसा ती गेट तोडून फुडें येवन रावली. ही गजाल जी ती सकाळी 6:30 पावणे 6 ह्या सुमारास घडल्या. सुदैवान त्या टायमार हांगासर कोण नासलो, पूण सगळ्यांक खबर आसा की दोनापावल जेटी ही खूब क्रावडेड एरिया आसा. हांगा जायते ट्युरिस्ट येतात, जायत्या ट्युरिस्टांची गर्दी आसता. समजा ही गजाल चुकून सकाळी आमी आतां त्या टायमार घडलेली किंवा जर सांजची घडलेली जाल्यार खूब नुकसान जावपाचे चान्सीस आसले आणि ते जावंक ना. म्हणजे सुदैवान कोणाकूच काय जावंक ना. फक्त बस जी आसा ती डॅमेज जाल्लेली आसा आणि ती बस आतां हांगासून काडून आपल्या जाग्यार व्हरून दवरलेली आसा. गेटूय मोडल्या दोनापावल जेटीची, ती फाल्यां सकाळी रिपेरींग जातली. पूण ही जी अपडेट आसली ती दोनापावल जेटी वयल्यान आसली. ती एक बस सकाळी ब्रेक फेल जावन दोनापावल जेटीची गेट तोडून भितून येयलेली. तर अश्यो अपडेटी पळयत रावात गोमंतक टीव्हीचेर. आयतारा काजरेघाट कुमठळ सत्तरी वाठारांत भोंवडेक आयिल्ले कडेन न्हंयेत राजस्थानाच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयलें. बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव प्रदीप कुमार आनी तो फोंडें कामाक आशिल्लो. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालपी दळान सोद घेतलो. रात जाल्ल्या कारणान उजो पालपी दळान आपलो सोद वावर थांबयलो. मात सोमारा सकाळी परतून सोद घेतलो तेन्ना ताची कूड सापडली. जी तुमकां काल कॉल आयल्ले न्ही ड्रावनिंगाचे, सो कशें कितें जालें तें? आमकां सादारणशे काल 18:45 कॉल आयल्ले की करंजळ जे काजरे घाटा थंय बुडला म्हणून आमी रोखडेच आमची गाडी टर्न आउट केली. म्हाज्या बरोबर सुधाकर गांवकार, रुपेश गांवकार, महादेव गावडे ड्रायव्हर ऑपरेटर आनी रुपेश गांवकार आनी रामा नायक हे आमी काल सांजचे गेले. 5:30 थंय सादारणशे आमकां 40 मिनटां लागली वचपाक. तेन्ना मातशें काळोख जालो, मागीर आमकां कितें काम करपाक मेळनासलें आनी परते रिटर्न आयले. आनी पूण आयज सकाळीं 27 तारखेक सकाळीं 8:30 गेले. सादारणशे 40 म्हणजे 9-10 सुमार पावले. तेन्ना आमी आमचें ऑपरेशन काम सुरवात केली. रोखडेच आमकां अर्द्या वरान ती डेड बॉडी मेळ्ळी. प्रदीप कुमार खंयचो तो? राजस्थानी. राजस्थान. टोटल कितले जाण भुरगे गेले? 4 जाण गेल्ले. तेतूंतले ते एकटो बुडलो, 3 जाण आयले. म्हणजे तेंच्यांनी तिगांनी जॅकेटां घातलेली म्हणटा ते, आनी एकट्यान ते बुडला तेणी घालूंक नासले. लायफ जॅकेट घातलेली? तांकां लायफ जॅकेट कोणी दिले? तशें ते आमकां तेंच्यांनी कितें सांगूंक ना. जॅकेट आमचे कडेन 3 तेंच्यांनी आसली घातल्या म्हणटाले, एकट्यान घालूंक ना म्हणटा. पण अशें कोणाच्या मार्फत येयल्ले बी तशें तेंच्यांनी कितें ना सांगलां? तशें कितें ते खंयच्यान येयलेले? ते फोंडाच्यान आयल्ले. फोंडा मागीर ते रोड टॅक्सीचे कामाक आसताले. तो भुरगो खंय 8 दीस जाले ट्रान्सपोर्टान. तो 8 दीस जाल्लो येयल्लो म्हणून. तुमी आतां बॉडी काडून दी. हय, बॉडी हँडल केले पोलिसी रोहन मलीक. काजरेघाट कुमठा सत्तरी हांगासर टोनी धबधब्याचेर बुडलेल्या प्रदीप कुमार ह्याची बॉडी आज मेळिल्ली आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती अशी की काजरेघाट कुमठा सत्तरी हांगासर फामाद आसलेल्या टोनी धबधब्याचेर आयतारा 4 जाणां पिकनिकेक आयले आणि तेतूंतलो जो प्रदीप कुमार आसा ह्याचो एका उदकाचो अंदाज न आयिल्ल्या कारणान तो थंय बुडलो. हेची जेन्ना जी म्हायती आसा ही जेन्ना अग्निशमक दलाक कळ्ळी तेन्ना अग्निशमक दलाच्या जवानांनी थंय तातडीन वचून जी बॉडी आसा हेजो शोध घेवपाचो प्रयत्न केल्लो. मात ह्यो जो टोनी धबधबो आसा ह्यो म्हादेव अभयारण्य क्षेत्रांत येता आणि रानांत आसल्या कारणान थंय वचपाकच एक 40 मिनटांचो वाट लागता.
आनी जेन्ना ते थंय पावले तेन्ना काळोख जाल्लो आनी ताका शोध घेवपाक मेळना. ताका लागून तेंच्यांनी थंय शोध मोहीम आसली ही तात्पुरती थांबयली आनी आयज सोमारा परत सकाळच्यान तेंच्यांनी शोध घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकां ती मागीर मेळिल्ली आसा. ह्यो जो टोणी धबधबो आसा ह्यो डेंजरस आसा आनी काल जेन्ना हे पिकनिकेक आयिल्ले ते स्थानीक ट्युरिस्ट वेवसायीक आसा हेंच्या बरोबर आयिल्ले आनी तेतूंतले 3 जाणांनी लायफ जॅकेट घातलेले आनी एकटो जो मेलोलो आसा प्रदीप कुमार ह्यांनी लायफ जॅकेट घालून आसलेले आनी तोच मेन त्या उदकान बुडलेलो आसा. ह्यो जो प्रदीप कुमार आसा ह्यो मूळ राजस्थानचो आनी ताका 23 वर्सां आनी 8 दीस पयलींच तो गोंयान फोंडा हांगासर रस्त्याच्या कामा खातीर आयिल्लो आनी काल ते सहली खातीर म्हणून थंय टोनी धबधब्याचेर आयिल्ली अशी म्हायती मेळिल्ली आसा. अग्निशमक दलान सद्या तेजी ती बॉडी काडलेली आसा आनी पोलिसाच्या स्वाधीन केल्ली आसा आनी पोलिसांनी ती पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळी हांगासर धाडलेली आसा. टोनी धबधबो ह्यो डेंजरस आसल्या कारणान आतां पर्यंत थंय 4 जाणांचो मृत्यू जाल्लो आसा आनी ह्यो डेंजरस आसून हांगासर कितलेशे जाणांक म्हणजे वचपाक हांगासर मनाई आसले आसून सुद्दां हांगासर कितलेशे जाणां थंय पिकनिके खातीर येता. 2 म्हयन्या पयलींच हांगासर तेचो बुडून मृत्यू जाल्लो आनी तेजी जी बॉडी सोदपा खातीर एकूण 3 दीस लागलेले. आज परत ही घटना जाल्ल्या कारणान हांगासर सरकारान कठोर कारवाई करून जे ट्युरिस्ट येता तांकां बंदी घालपाची गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गांवचे प्रस्न पयलीं सोडयात, उपरांतच मायनिंग सुरू करपाचो विचार करात अशी ठाम भुमिका मुळगांवच्या लोकांनी घेतल्या. खण प्रस्नाचेर सोमारा वेदांताचे अधिकारी आनी ग्रामस्थांची एक बसका मुळगांवां जाली. वेळ घेयात पूण लेखी गवाय मेळो मेरेन मायनिंग बंद दवरात अशी मागणी मुळगांवच्या लोकांनी केली. मजगती लोकांच्या मागण्यांचेर विचार करपाचे उतर वेदांताच्या अधिकाऱ्यांनी दिले. मायनिंग प्रस्नावेल्यान मुळगांव गावात निर्माण जाल्ल्या कोफुसांवांचेर उपाय काडपाक सोमारा सांजे वेदांताच्या अधिकाऱ्यांची मुळगांवच्या लोकां वांगडा एक महत्वाची बसका जाली. मुळगांवच्या श्री केळबाय देवळात जाल्ले हे बसकेक बायलां सयत जाणटे नेणटे मेळून लोकांनी गर्दी केल्ली. हे मुळगांवच्या लोकांनी आपल्यो मागण्यो मांडल्यो. मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन आमी खण सुरू करपाक दिवचे नात असो निश्चय लोकांनी केलो. जर तुम्ही मुळगांव गावातल्या लोकांना जर सपोर्ट करपाक तयार आसा जाल्यार हांव तुका सांगता मायनिंग बद्दल आमचें हें कांय ना. मेन आमची आसा डिमार्केशन बफर झोन जी लिजांची घरां आसा ती काडपाची हे पयलें आहा. बाकी तुमचे ते कॉम्पन्सेशन दुसरो मेन विशय आमचो हो सॉप्युलेशन सांगल्या प्रमाणे तुमी गव्हर्नमेंटाक सांगा ना जाल्यार कोर्टान तुमी आमकां बरोवन दिया. बरोवन नाका तुमचे हे लेटराचेर नाका खंय तरी कोर्टान तुमी बरोवन दिया की बाबा मायन ही 50 वर्सांची आमकां लीज मेळ्ळी आसा आनी ही तुमची घरां ही जी लिजां दिल्ली आसा ही आमी हेंकां ही फ्युचर हात सुद्दां लावचे ना. हे तुमी इन कोर्ट आमकां रिटर्न दिवचे पडटले आनी हेका जर तुमी तयार आसात मान्य जालो जाल्यार आमकां एक रिटर्न दिया. त्या प्रमाणे फुडलो जो प्रोसिजर आसा तो सप्लिशन घेवन आमी करता. ते नेचरल तळे आसले काय तुमी केला पयली सिस्टीम हातान दिल्लो जाता ती तळी आसा पयली सिस्टीम 69 ही जी आसा तळी ती तुमी आतां कागाळ करून दवरल्या सर. थंय 16,000 स्क्वेअर मिटर तळें आसा 600 स्क्वेअर मिटर ना आनी तुमी म्हणटा ते वेगळे. तुमी म्हणटा आमकां कितें सेल्टींग पॉयंट कसो कितें तुमचो सेल्टींग पॉयंट म्हाका हेजेर आन्सर जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पाळीव दुकरांची बेकायदेशीर वाहतूक करपी 2 पिकअप वाळपय पुलिशेन जप्त केले. दोन्ही पिकअपांनी 53 दुकर आशिल्ले. हे दुकर बेळगांवच्यान मडगांवां व्हरताले. केरी चेक नाक्याचेर दोन्ही पिकअप आडायतले तेन्ना भितर दुकर आशिल्ले दिश्टी पडले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार पिकअपांच्या दोन्ही ड्रायव्हरांकडेन कसलीच कायदेशीर कागदपत्रां नाशिल्लीं. ताका लागून पुलिशेन दुकरांनी भरिल्ल्यो दोनूय गाडयो जप्त केल्यो. ह्या प्रकरणात 2 जाणांक अटक केली. वाळपे पोलिसांनी आज परत एक कारवाई करत 2 बेकायदेशीर टेम्पो आसा हे ताब्यात घेतलेले आसा. हेतून एकूण 42 डुक्कर आसा आणि हे डुक्कर आसा हे घर डुक्कर आसा आणि
ते बेळगांवच्यान गोंयान येताले आनी आयज सकाळी 4 सुमार ही वाळपय पोलिसांनी कारवाई केलेली आसा. तेंचे कडेन कसलेच प्रकारचे पेपर असले मेळनासले, ताका लागून जी ही वाहतूक जाताली ही बेकायदेशीर आसलेली आनी ताका लागून पोलिसांनी गाडी सकट जे डुक्कर आसा हे ताब्यान घेतलेले आसा आनी हे सद्या तांकां वाळपय पोलीस स्टेशनाचेर हाडलेले आसा. हे डुक्कर आसा हे बेळगांवच्यान गोंयान म्हणल्यार आक्षी तशेंच मडगांव ह्या वेगळ्या भागांत ते सप्लाय जाताले, पुणून कसले प्रकारचे तेजे कडेन कागदपत्र नासल्या कारणान हे बेकायदेशीर आसा आनी ताका लागून जी वाहतूक जाता ही बेकायदेशीर आसल्या कारणान तेजेर सद्या पोलिसांचो तपास सुरू आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. साकोडा पंचायतीच्या धारगे वाठारांत श्रमदान उपक्रमा खाला बांदपाक येतिल्ले घर वर्स जाले तरी अर्दवट स्थितींत आसा. तृप्ती तुळशीदास गांवकर ह्या बायल हिचे घर फाटल्या पावसात कोसळिल्ले. गोमंतक टीव्हीन हे विशीं बातमी केल्ली. हाची दखल घेवन आमदार गणेश गांवकरान सभापती रमेश तवडकाराक हे विशीं कळीत केल्ले आनी श्रमदान उपक्रमा खाला ह्या घराचें काम हातान घेतिल्लें. मात 1 वर्स जालें तरी ह्या घराचें बांदकाम पुराय जाल्लें ना. पळयात पुराय बातमी. सावर्डे मतदारसंघातल्या साकोडा पंचायतीच्या धारगे वाठारांत रावपी तृप्ती तुळशीदास गांवकर ह्या बायलेचें मातयेचें घर पावसात कोसळिल्लें. ताका लागून ही बायल बेघर जाल्ली. गोमंतक टीव्हीन ह्या घडणुकेची बातमी प्रसिद्ध केली. हाची दखल घेवन आमदार गणेश गांवकरान सभापती रमेश तवडकाराक हे विशीं कळीत केल्ले आनी श्रमदान उपक्रमा खाला ह्या घराचें काम हातीन घेतिल्लें. मात 1 वर्स जालें तरी ह्या घराचें काम पुराय जाल्लें ना. घर कोसळिल्लें तेन्ना आपत्कालीन निधी म्हूण सरकारा कडल्यान 40,000 रुपया हे बायलेच्या अकावंटात आयिल्ले. मात बांदकामाची पळोवणी करपी मनशान चिरे हाडपा खातीर हे 40,000 तिचे कडल्यान घेतले. श्रमदान उपक्रमा खाला गरीब लोकांक फुकट घर बांदून दितात. मात वर्स जालें तरी तृप्ती हिचें घर अर्धवट आसा. सभापती रमेश तवडकर हांणी परत घराच्या बांदकामाची पळोवणी करून घराचें काम जाता तितले बेगीन करचें अशी मागणी घरधनी तृप्ती गांवकरान केल्या. तुमकां ते गव्हर्मेंटाचे पयशे कितले येयल्ले? ते कितले येयले ते 40,000. आनी 40,000 कोणा दिले मागीर तुमकां काडून? आमी ते मागीर तेच्या कडेन दिले. कोणा कडेन? मालू कडेन. कित्याक लागून ते? कित्याक लागून तो येयला न्हू घराचे पयशे म्हणून म्हाका सांगले. तेणी सांगले दाबांनी घराचे पयशे तुमकां खावंक मेळचे ना म्हणून लागलो ते घराचे पयशे म्हणून लागलो. आतां आपली रेंव घालूं वय म्हणलो 2 टिरपी ती बिलां मागीर मेळटली म्हणून सांगली म्हाका. आमची रेंव आसली न्हू ती रेंव येयली मनाय घालून भरली ती हाडून वतले हांगा आसा आनी ते पयशे येयले. जेवण वाडले. मानाय डेली जेवण हांगा वाडटाले? मणा येयल्ले पण आमी जेवणाक वाडे 5 मणा हांगा जेवणाक. नमस्कार. आमी साकोडा पंचायत क्षेत्रांत धारगे ह्या गांवांत आसा. जे जाग्यार 1 वर्स पयलीं हांगा पावसान दव पावसान घर कोसळिल्लें आनी तृप्ती तुळशीदास गांवकर ही एका घरांतल्यान बेघर जाल्ली. तेन्ना ह्या संदर्भांत गोमंतक टीव्हीन न्यूज केल्ली आनी तिका आदार दिवचो म्हणून केल्ली. तेन्ना रमेश तवडकर भाई जो आसा आमचो सभापती तेजे श्रमदान योजने अंतर्गत हे घर बांदपाचें ठरलें आनी त्यानुसार तेजी आमदार गणेश गांवकर रमेश तवडकर हांणी हांगा पाहणी केली घराची मोडलेल्या आनी तात्काळ 3 म्हयने भितर तो बांदून दितले म्हणून सांगलें. आनी आज जवळ जवळ 1 वर्स जावन पूर्ण जाल्लें आसा. घर हांगा अर्दवट स्थितीन आसा. तुमी पळयलें आसतलें की घर अर्दवट स्थितीन आसा. जे जाग्यार तिका कलेक्टर निधी आपतकालीन निधी म्हणून आसता जो पावसान जो घर कोसळ्ळें जावं कितें जालें आपतकालीन कितें जालें ताका तो निधी आहा तो तांकां मेळयलो आसा. जवळ जवळ अकावंटाचेर तेंचे 40,000 रुपया आपतकालीन निधींतल्यान तांकां मेळयलो आसा. पूण 40,000 जे कोण हांगा घर पळोवपाक बांदणी सुपरवायझींग करतालो तेणी ते 40,000 रुपया तेंचे कडल्यान ते 40,000 रुपया तेंच्यांनी व्हेल्ले आसा आनी चिऱ्याक दिवपा म्हणून तेणी पयशे व्हेल्ले आसा. पूण अशें आसा की श्रमदान योजनेंतल्यान जे खर्च आसा तो खर्च सगळो सभापती रमेश तवडकर यांच्या फंडांतल्यान जाता. श्रमदान योजनेंतल्यान जाता. पूण हांगा जे तिका आपतकालीन निधी गोवोरमेंटा कडल्यान तिका आर्थीक सहाय मेळयलें ते सुद्दां तेंचे 40,000 ते लपास केल्ले आसा चिऱ्याक दिवपा खातीर. पूण खरेंच हे योजने अंतर्गत ते जी घरमालक जो आसा जो बेघर जाल्ली तेंच्यांनी अत्यंत वायट परिस्थितीच्यान हांगा जिवन तेन्ना काडलेलें आसा. श्रमदान योजने अंतर्गत सभापती रमेश तवडकर हेणी सांगलेलें की हांगा 3 ते 4 म्हयन्या भितर घर पूर्ण जातलें. पावस जाल्या नंतर 3 ते 4 म्हयन्या भितर घर पूर्ण जातलें म्हणून सांगलेलें. 1 वर्स उलटून गेले तरी अजून घराची स्थिती तीच आसा. अजून मेरेन कांय ना. रुमाक सगळे रूम केल्ले आसा. पूर्ण रूम जाल्ले आसा. पूर्ण तेजे भरपूर काम उरलां.
प्लास्टर उरला, बाकी सगळें काम उरला. पूण आतां जी परिस्थिती आसा ती पळयल्यार तांकां बेगीन जाता तितलें घर हे पावस पयलीं जरी पूर्ण जाल्यार तांकां रावपाक मेळटलें. सभापती रमेश तवडकर भाई हेंचे कडेन मागता की तेणी जाता तितले बेगीन तेणी हांगा पुन्हा एकदां हांगा भेट दिवची आनी हे जे घराची स्थिती कितें आसा ती जाणून घेवची. सभापती रमेश तवडकर जो भाई आसा श्रमदान योजना अंतर्गत जो चेअरमॅन आसा तेणी हांगा पुन्हा भेट दिवची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारगेच्यान एकनाथ खेडेकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोला